नमस्कार गोंयकारांनो, हांव ऐश्वर्या सलगांवकर। गोंय राज्यान हाली घटना खूप वाढत चल्ली आसा आणि ह्या घटनेनी म्हाका दिसता चडांत चड हाली जे प्रकार घडटात पळय ते प्रकार म्हणटात ते पुलिसूच करतात, जे वर्दीतले गुंडा कशे। सो आमी खूप फावटी सांगतात की आज जे पुलीस जे वर्द्यो घालून आसात ते स्वताक सिंगम म्हणटात आणि स्वताक खंय तरी आपुणूच व्हडले म्हणटा आणि कायद्याचे भंग जे आसा पळय ते आपुणूच करतात, कायद्याचे उल्लंघन आपुणूच करतात। बारीक जर लोकांनी कितें क्रायम केलो जाल्यार तांकां ते मारतात आणि आपल्या वांगडा अरेस्ट करून तांकां कोर्टाच्या फुड्यान प्रोड्यूस करता आणि तांकां बेल गावची न्हू म्हणून खूपशी ट्राय करता, जे इनोसेंट्स केन्ना केन्ना आसता तांकां। पण काल जी एक घटना मार्सेल ह्या गांवांत घडली, ती घटना एक फास्ट फूड वालो जो भुरगो आसा, जो बिझनेसमॅन आसा, विराज माशेलकर। सो तेका जी पळय ह्या पुलिसांनी जे मारले, जो पुलीस जावन आसा हेड कॉन्स्टेबल समीर फट्टे आनी ताजे वांगडा हेर वांगडी असले, ते वांगडी तेजे वांगडा रावन जो व्हिडिओ आमी व्हायरल जाला त्या प्रमाणे जर पळयत जाल्यार खंय तरी अशें कळोन येता की हे वांगडी जे आसा हे सगळे पुलीस डिपार्टमेंटान कनेक्टेड आहा आणि हांकां खंय तरी हांचो वयर जो सांबाळपी आसा कितें आनी सांबाळपी असल्या कारणाक लागून हे जायते क्रायम करीत आसा। आता ज्या प्रमाणे ज्या विराज माशेलकाराक तेंच्यांनी अटॅक केलो फास्ट फुडाचेर वचोन आणि तेका एका हातीन तेंच्यांनी धरला आणि ते मारता तितूनसून मातसो विरायचो हात जो आसा पळय तो खंय तरी निरसाटलो आणि त्याने एक तेजे जे कोण वांगडी आसले तेजेर मारले धरून, फाफुडले धरून, कितें जे सेल्फ डिफेन्साक म्हणटात। पण तरी इतले आसून तेजो मागीर तेंच्यांनी भरपूर झोड काडलो आणि जो व्हिडिओ व्हायरल जाला हो प्रायमा फासी एव्हिडन्स म्हणून आज जो सर्क्युलेट जाता सगळ्याक आणि आमी जे पळयला त्या प्रमाणे म्हाका दिसता हो जो समीर फट्टे याच्या अगेन्स्ट एक हांवेन प्रेस घेतलेलो एक जवळजवळ 1 वर्सा पयली, 1.5 वर्सा पयली, आणि ह्या प्रेस घेतलेलो हांवेन ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनार तो तेन्ना आसलो, अटॅच आसलो आणि तेका एक हॅबिट आसा, तो खंय पुलिसांचो रिकव्हरी ऑफिसर म्हणजे पयशांचे जे हफ्ते आसता ते हफ्ते कलेक्ट करता हो समीर फट्टे। आणि ह्या समीरा वांगडा जेन्ना आमी कंप्लेंट फायल केल्ली त्या टायमाचेर तेणेन जे आमचे हे आसात स्क्रॅप यार्डवाले तेंच्यांनी ताजेर आवाज उठयल्लो आणि तो आवाज घेवन हांवें पुलीस स्टेशनार वचून ताजेर कंप्लेंट घातलेली। पण आमचे एज युज्युअल पुलीस डिपार्टमेंट जे डीजीपी, एसपी आसात, आयजी आसात, जे वयरसून येता आयपीएस ऑफिसर, आमी खंय तरी न्याय दितले म्हणून आणि लोकांक न्याय दिवपाक लागून ते येवन हांगासर फक्त ते पगार घेतात आणि बसून हांगासर गोंय राज्याची मजा घेतात आणि ते चालले 3 वर्सां जाल्यार। पण ह्या समीर फट्टेक तेंच्यांनी फक्त सस्पेंड करता, खंय तरी व्हरून पुलीस हेडक्वॉर्टराचेर बसयता आणि आफ्टर फ्यू मंथ्स ऑर आफ्टर 6 मंथ्स तांकां काडटा आणि परत त्याच जाग्यांचेर हाडटा आणि दुसऱ्या पुलीस स्टेशनार खंय तरी पावयता। आमी म्हणटात तुमचे कडेन इतल्यो कंप्लेनी त्या हेड कॉन्स्टेबलाच्या अगेन्स्ट येवन सुद्धा तुम्ही एक्शन घेना, ताका सस्पेंड करता फॉर द फ्यू डेज, त्याचा पगार थोडे दिसांक आडयता आणि मागीर परत ताका कामाचेर रुजू करतात। अशा मनशाक तुम्ही जे ऑफिसर्स आसात, जे डीजीपी आहा गोंय राज्याचे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलीस, हांच्यांनी ताका टर्मिनेट कित्याक करिना? कित्याक हो जो एक म्हाका दिसता हेड कॉन्स्टेबल जो आसा समीर फट्टे, हेका जर पळयला, हेच्या बॉडीक जर पळयला, हो देंवचार कसो लोकांच्या बारीक बारीक लोकांच्या आंगांचेर वयता, पयशां खातीर खंयच्याय थरार वचपाक रेडी असता, केन्नाय कोणाक मारपाक रेडी असता। आणि असल्या मनशाक तुम्ही जर पुलीस प्रोटेक्शन दिता जाल्यार बारीक जनतेन, गरीब जनतेन कोणाचे तोंड पळोवपाचे आणि असल्या देंवचाराक भिवन कितें दीस काडपाचे हे बी आमी विचारूंक सोदतात। लास्ट टाइम जेन्ना ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाचेर तेजे अगेन्स्ट कंप्लेंट दिल्ली त्या टायमाचेर वक्त समीर फट्टे जो हेड कॉन्स्टेबल आसा ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाचेर ऑन ड्युटी असलेल्या एका ऑफिसराचेर, जेचे नाव जावन आसा एएसआय जुलियो साहेब, ताचेर तेणेन युनिफॉर्मार हात घालून ताचेर अटॅक केलो, ताका मारलो धरून तेज्या हातीतलो कोडो जो आसलो तो कोडो तेज्या तोंडाचेर मारून ताका इंजुरी दिल्ली। इंजुरी दिवन सुद्धा ती केस चालू आसा आणि डिपार्टमेंटल इन्क्वायरीनसून तो बायजत बरो जाता आणि तेका काडटा आणि पोलीस हेडक्वॉर्टराचेर दवरता जो समीर फट्टे आहा तेका, आणि जुलियो साहेबाची ट्रान्सफर काडटा आणि ते वाळपय मारतात। हो न्याय तुमचो पुलिसांचो?
बारीक बारीक लोकांक जर न्याय जर जाय जाल्यार तो न्याय कसो मेळटलो. आज ज्या प्रमाणे विराज माशेलकरान जो एक आपलो प्रेस ब्रीफ केला तितून तो सांगता की आपण याच्या अगेन्स्ट या समीर फट्टेच्या अगेन्स्ट 7 कंप्लेनी फायल केल्या. इव्हन हांवें तेजेकडे फोन मारून सगळी विचारणा केल्या, विचारपूस केली की कशें कितें मॅटर काय म्हणून. तो म्हणटा हेच्या पयलीं आपल्याक कसो हरेस करतालो, येवन पयशे मागतालो आनी तेंचे ते हफ्ते कलेक्ट करपाचे आसता खंय. सो हफ्ते जर कलेक्ट करता जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी पुलीस सगळ्यात इन्वॉल्व आहा भितून. पीआयओ इन्वॉल्व जाता, एसपी इन्वॉल्व जाता, आयजीपी इन्वॉल्व जाता, डीजीपी इन्वॉल्व जाता. कित्याक तुमकां सगळ्यांक हफ्ते पावता अशें जालें आनी तुमच्या हफ्त्यांक लागून लोकांनी, इनोसेंट लोकांनी, जे बिझनेसमॅन आहा तेंच्यांनी कितें म्हणजे मार घेवपाचो, आपले जिवीत हानी करून घेवपाची तुमकां लागून. तुमकां कितें भीक लागल्या रे सगळ्यांक? हफ्ते कलेक्ट करतात, भीक लागल्या तुमकां, पगार पावना, गव्हर्नमेंट दिता तो इतलो मरे पयसो तुमकां येता, टॅक्सांसून येता आमच्या सगळ्या लोकांच्या, आनी तुमी अशें हे करतात. इव्हन तेजेर एसपीसीन कंप्लेन घातल्या खंय जाल्यार तेचेर सुद्दां कितें एक्शन जायना. स्टेट पोलीस कंप्लेन ऑथॉरिटी, मागीर स्टेट पोलीस कंप्लेन ऑथॉरिटी कितें काम करता तर? आनी कित्याक ती जी कंप्लेन विराज माशेलकरान जी सबमीट केल्ली आसा तेजेर कित्याक एक्शन जायना, कित्याक हियरिंग जायना, आनी हो जो समीर फट्टे आसा हेका कित्याक टर्मिनेट करिना? आज गोंय राज्याच्या बारीक बारीक जनतेच्या मदीं भंय निर्माण जाला. कित्याक हे असले जर हेड कॉन्स्टेबल अशे जर अटॅक करपाक लागले, लास्ट टायम आमी पळयला की असोच एक अटॅक पोरवोरी सुद्दां गजानन सावंत जे एडवोकेट आमचे असले तेंचेर जाल्ले. तेचेरूय जालो. म्हणजे अशे पुलीस जर हातापायीचेर जर येतात आनी कायदो जर आपुणूच हातीन घेता आनी कायदो जर ढाब्यार मारून ते जाय ते जर करता जाल्यार हे पीआय करतात कितें? तुमकां कायद्यांचे कितें तुमकां लागना कायद्यांचे रक्षक म्हणटात तुमी आनी स्वताच भक्षक जाता. म्हणजे तुमी असले भक्षक आमकां जाय कित्याक रे? तुमकां दवरतात आमी आमच्या प्रोटेक्शनाक लागून. सो आमचें प्रोटेक्शन तुमी भायर मारतात आनी खंय तरी लोकांक वचून हरेसमेंट करता, थ्रेट करता, अटॅक करता, अटेम्प्ट टू मर्डर करपाक वयतात. हे तुमचें योग्य? जेन्ना हांवें स्वता माड्डोळ पोलीस स्टेशनाचेर जे आमचे पीआय राघोबा साहेबाक फोन मारलो, राघोबा साहेबान सांगले आमी तेका धरपाक भायर सरलेले आसा म्हणून. ह्यो जो आतां पळोवन जो आसा हेका हो खंय तरी एंटीसेप्टरी बेलीक धांवतलो. एंटीसेप्टरी बेलीक जर धांवलो जाल्यार असले हेका एंटीसेप्टरी बेल कित्याक जाय? जर तेणें चोरी करूंक ना, जर तेणें मारामारी करूंक ना, फटिंगपणा करूंक जाल्यार तो सरळ येतलो. तो सरळ येयना हेचोच मिनींग जाता, अर्थ जाता की खंय तरी तेणें क्रायम केला आनी हो क्रायम केला म्हणून तेका खंय तरी सस्पेंड जो केला पळय सस्पेंडाच्या जागेचेर डायरेक्ट डिसमीस करपाची गरज आसा. पुलीस आज आपल्या डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसरांक प्रोटेक्शन दिवपाची ट्राय करता. जे व्हडले व्हडले ऑफिसर्स वयले येता पळय तेंचेर हो आमी सरळ आरोप करता. कित्याक सांग, गेले कितलेशेच टायम आमी पळयतात की पुलिसांच्या अगेन्स्ट जर कंप्लेन जर आयली जाल्यार पुलीसूच ते खंय तरी वयर प्रोटेक्शनाक बसलेले आसा आनी पुलीस आपल्याच डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसरांक खंय तरी क्रायम करपाक प्रवृत्त करता आनी खंय तरी तांकां ते प्रोटेक्ट करता. पण अशें घडचें न्हू. कित्याक आयज जर पुलीस डिपार्टमेंटाचेर जर विश्वास जर दवरतले जाल्यार पुलिसांनी खंय तरी लोकांकडे पळयतना काकुतीन पळोवचें. आनी आज जे लोकांच्या मदीं भंय निर्माण केला ह्या समीर फट्टेन, असल्या एका कित्याक रे तुमकां तो जाय? आनी कितले हफ्ते तुमी लोकांकडसून वसूल करून करून गरीब लोकांक मारून ते घेवन तुमच्या भुरग्या बाळांक घालून ते श्राप तुमी घेवपाक सोदतात? कितले तरी श्राप जाय रे तुमकां? आज जर गोंय राज्यान जर म्हाका दिसता की ह्या असल्या लोकांची आमकां खरीच गरज ना. आज जो ह्यो समीर फट्टे आसा हेणें लास्ट टायम ज्या प्रमाणे जुलियो साहेबाचेर जेन्ना तेणें अटॅक केलो, ऑन ड्युटी ऑफिसर ज्याच्या आंगाचेर वर्दी आसा आनी हो ऑन ड्युटी आसलो पण कपडे घालिनासर सिव्हिलान आसलेलो, येवन तो मारता एका ऑफिसराक, रँकिंग ऑफिसर. ताजेर सुद्दां तुमी खंय तरी एक्शन घेना म्हटल्यार ही लज्जास्पदाची गोष्ट पुलीस डिपार्टमेंटाक. आनी गोंय राज्याचे म्हाका दिसता जे होम मिनिस्टर आसा जे डॉक्टर प्रमोद सावंतजी यांच्यानी खंय तरी एक कॉग्निझेबल ऑफेन्स येदो व्हडलो घडटा जाल्यार खंय तरी आपल्या राज्यान जी प्रजा आसा, ज्या प्रजेचेर असले नराधम, असले राक्षस जेन्ना अटॅक करपाक येता पळय त्या टायमाचेर तुवें कांयच तुजे रोल ना रे? बारीक बारीक लोकांक जे आयज पळय एक त्रास जाता
तेचेर तुवें कांयच उलोवप ना. फाल्यां इलेक्शनाच्या टायमाचेर लोकांच्या दारांचेर येतलो मरे तूं, तेन्ना तूं लोकांच्या प्रोटेक्शनाचें उलयताय. म्हणजे आयज जेन्ना हो खरो रियल अत्याचार तुज्या फुड्यान घडटा, सीसीटीव्ही फुटेज आउट जाल्ली आसा आनी ते पळोवन सुद्दां तुमी तेचेर एक टर्मिनेशन लेटर काडिना म्हणल्यार ही लज्जास्पदाची गोष्ट होम मिनिस्ट्रीक. होम मिनिस्टर जर जालो जाल्यार तुज्या ज्या हितून होम मिनिस्ट्रीन हे जे चलता आनी तांकां तुमी मेडलां दितात, कोण सिंगम म्हणटा, कोण आपूण आनीक कितें म्हणटा, कोणाच्या जर आमी पुलीस स्टेशनार जर गेलो जाल्यार तो PSI टेबलांचेर बसतात, खुर्च्यांचेर बसतात, टेबलांचेर पांय दवरता आनी सांगतात आमचे लॅपटॉप बंद आसा, आमी आतां काय करूं शकना. सपोज जर बाय चान्स आमी तांकां कितें सांगलें, वयरसून DYSPचो जर कॉल गेलो जाल्यार तेचेर ते आमकां तापोवन दाखयतात, रूडली उलयतात, एटिट्यूड दाखयता. कोणाचेर अटॅक जालो ती कंप्लेंट घे म्हटल्यार जाल्यार तुमी टायप करून हाड म्हणटा. हे तुमच्या पुलीस स्टेशनांनी चल्ल्यार स्टॉप करा, स्टॉप करा हे सगळे. आज जर पुलीस स्टेशनांनी अशें जर तुमचो एटिट्यूड आहा जाल्यार आमचो पगार रे कित्याक खातात तुमी? पगारूय घेऊ नका मरे. त्याच एटिट्यूडान सांगा सरकाराक की आमकां पगार नाका. कित्याक सांग, आमी एटिट्यूडान बसतात, आमच्या बापायने आमकां खंय तरी महाराज म्हणून त्या खुर्च्यांचेर हाडून बसयला, सो आमकां तुजो पगार नाका. पब्लीक जी पळय हे आपलो टॅक्स जो दिता पळय न्हू तो आमकां नाका. आमी श्रीमंत लोक. अशें करून पगार सोडा मरे, दान करा. तुमी व्हडले महाराज जाल्यार, खंयसरले किंग आसात जाल्यार ते कोण सोडचो ना, पगार सोडचो ना, इन्सेंटीव येता तो सोडचो ना, बोनस येता तो सोडचो ना. ते कशे घेता तर लोकांचे? आणि एप्रिसिएशन जाय आसता म्हणजे लोकांकडसून ताळयो मारलेल्यो असल्या कर्मांनी तुमच्या. असले जे ऑफिसर्स आसात पळय तसल्या ऑफिसरांक सरळ टर्मिनेट करपाचे. कित्याक सांग, हे ऑफिसर ते लायकीचेच ना. आज ज्या प्रमाणे विराजाचेर अटॅक जाला तो म्हाका दिसता खंय तरी भय निर्माण केला आयज गोंय राज्यान. आणि हो भय निर्माण कोणेन केलो जाल्यार गोवा पुलिसीचे जे हेड कॉन्स्टेबल जे अटॅच टू द पोंडा पोलीस स्टेशन आसा तेणेन तेका आतां सस्पेंड केलो. ते फॉर्मॅलिटी तुमची, पण भय तर निर्माण केला मरे सगळ्यांक गोंय राज्यान. आज जर आमी एक महिला सुद्धा जर असल्या हेड कॉन्स्टेबलाच्या फुड्यान जर गेली एक कंप्लेंट घेवन, तो एटिट्यूड दाखयता. त्यांची चेस्ट पळय कशे फुडें येवन उलयतात, छाती फुडें काडटात आनी लोकांकडे, बायलांकडे, जाणट्यांकडे बीन. तांकां कितें मेंटेन ना, बॉडी मेंटेन करपाची नासता, तांकां शिकयना, तुमी ट्रेनिंग दिना, डायरेक्ट काडटात आनी तुमचे प्रमोशनां करतात तांकां आनी जाय तशें हें करतात. तांकां कायदो शिकयना तुमी. कायदो म्हाका दिसता कायद्याचें ज्ञानूच ह्या पुलिसांक ना. केन्नाय जर आमी पुलीस स्टेशनार गेली जाल्यार तांकां जर आमी कितें सांगलें बाबा FIR करपाक जाय, ते सांगता ना. FIR कशी जातली? सिंपल इंजुरी. आतां तुमचे IPC एक्टूच सांगता मरे, सिंपल इंजुरी आसूं कितें आसूं. जर FIR जाय, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जर दिता जाल्यार तुमी सबमीट करून घेवपाक जाय. तुमी कित्याक घेना? आणि बाकीचे बारीक बारीक कसले जर गोष्टी तुमच्या मनाक जर आयल्यो जाल्यार त्यो कश्यो तुमी FIR करतात. आणि लोकांचेर अटॅक जाल्यार तुमी FIR करपाक रेडी ना. 107 करतात, चॅप्टर केस करतात आणि ती एका धाडटा, डेप्युटी कलेक्टराक धाडटा. म्हणजे 6 महिने केस चलतली आनी भायर पडटली म्हणून. ह्यो तुमचे टॅलंट आणि हो तुमचे शिक्षण लोकांक प्रोटेक्शनाक. केन्ना तुम्ही गोंय राज्याच्या पुलिसांनी सांगचे की आमी कोणाक न्यायाक लागून झगडला म्हणून. कोणाची मर्डर जाली जाल्यार ती कशी दाबोवची. कोण जर उदकान पडून मेलो जाल्यार ते फक्त उदकानूच डावनिंग केस म्हणून दाखोवपाक कशे तुम्ही सक्षम आसात पळय ते तुमचे कडेन विचारपाचे. कशे कोणी पैसे जर दिले जाल्यार भायल्या वेळार ते तुमचे कडेन नोटी बंडलां पावतात आणि ते कशे हजम करपाचे आणि कशी केस ती मिटोवपाची हे तुमचे कडसून शिकपाचे. हे चल्लां. गोंय राज्याक आयज हांसतालो हैदराबाद पुलीस. हैदराबादचे पुलीस आसताले. आज जे अँटी करप्शन कोणते अँटी नार्कोटिक सेलाचे जे कॉन्स्टेबल आसात ते सुद्धा इन्व्हॉल्व आहेत तुमच्या मदी. म्हणटा तुम्ही अँटी नार्कोटिक सेल. नार्कोटिक सेल जाल्यार तुम्ही अँटी म्हणटात जाल्यार तुम्ही अशे कशे तर हे अशे पुलिसांचेर येवन तुम्ही पुलीस तुमचे येवन सगळे अशे जर मारता जाल्यार तुम्ही कसले रे? तुम्ही दादा कशे मरे? गुंडा कशे मरे? तुम्ही येयल्यान ते सगळे बॉडी बिल्डर कशे येयल्यान? तुमकां पळयात रे देवचार काय दिसतात तुम्ही पळोवंक. तुम्ही फिट दिसतात रे. तुमची फिटनेस टेस्ट कित्याक घेनात रे कोण? तुमची बॉडी पळयात रे ती फुलयल्यान ती. तुमकां धांव म्हटल्यार धांवपाक तरी जातले मरे. तुमकां व्हरोन सोडूंक जाय बॉर्डरीचेर सोडूंक जाय तुमकां. तेन्ना कळटले तुमचे रुबाब, तुमचे झेत कितें आहा पळय ते. तुमकां कमांडोंच्या फुड्यान हातीन सोडूंक जाय. तेन्ना कळटले आर्मीचे ऑफिसर्स कितें आनी पुलीस डिपार्टमेंट आमच्या गोंय राज्याचें कितें जालां ते. लज ही गोंय राज्याच्या CMांक थोडे तरी कितें दवरात रे.
ते होम मिनिस्ट्री म्हणून कितें तरी मात तरी मातशें मनीसपण दवरा. आज जे भुरगे आमचे यंगस्टरां जॉब ना, स्वता मेहनत करता आनी उबे रावतात, तितूनय तुमकां हफ्ते तोंड मारपाक वचूंक जाय. जर ह्या समीर फट्टेचो व्हिडिओ जर कसलो त्याने व्हायरल केला, समीर फट्टेक कायदो ना, तू कंप्लेंट घाल मरे. बाकीच्या लोकांक तुम्ही सांगता टाईप करून हाडा, तुम्ही हाडात टाईप करून घालात मरे कंप्लेंट. ते काफोन व्हरा मरे 41 यान नोटीस काढा आनी फॉर इन्क्वायरी म्हणून. ते जायना. बाकीच्या गरिबांक उखलूंक बरें जातात तुमकां सगळ्यांक. आनी आतां तो गांवाना खंय भोंवता हरशी मार्सेलानूच सगळे जाण. आमच्याकडे इन्फॉर्मेशन येयला त्या प्रमाणे खंय बलेनो गाडी घेवन खंय भोंवतात खंय ते. पुलिसांक बाकीच्या कोणाक जर मेळपाक जाल्यार ते फास्ट गावतात. हे गांवाना तुमचे कित्याक ते तुमच्या वर्देतले मनीस म्हणून, वर्देतले चोर म्हणून, वर्देतले गुंडा म्हणून. आमी जाल्यार आतां सरळ म्हणटा वर्देतले गुंडाच, कित्याक आतां व्हायरल जाला. लिव्हेर आसलो आनी कितें आसलो म्हणून तो इंटेन्शनान गेल्लो आसतलो. कित्याक सांग ताका मारपाचीच कुरकुरी असली म्हणून तो लिव्हेर गेला आनी खंय तरी हे केला म्हणून दाखयता, मारामारी करता. कित्याक पयशांचे हफ्ते गावूंक जाय न्हू. लास्ट टाइम ज्या प्रमाणे आमी सांगलेले की असल्या मनशाक सस्पेंड सरळ टर्मिनेट करचे म्हणून, आज व्हडलो क्रायम जायसर जाल्यार फाल्यां मर्डर जायसर रावात तुम्ही लोकांच्यो आनी मागीर वचात, मागीर परत प्रोटेक्शनाक धावात. गोंय राज्यान जे चल्ला हे टोटली रॉंग चल्ला. आनी पुलीस डिपार्टमेंटातले जे पुलीस आसा त्यांच्यानी खंय तरी असले जे देवचारा सारखे जे बॉडयेचे लोक आसा, ज्यांचं शरीर देवचारा भाशेन मातोवन मातोवन खावन खावन बसोन त्या खुर्च्यांचेर मातलेले आसा पळय, असल्यांक खंय तरी जाग्यार हाडपाची आयज गरज आसा. आनी असल्यांक खंय तरी म्हाका दिसता कायदो जो म्हणटा तो कायदो शिकोवपाची गरज आसा. जर कोण एक्टिव्हिस्ट जर उलयता सांगता जाल्यार तेचेर तुम्ही विचार करा आनी त्या विचारा वरसून फुडले तेचे स्टेप उखला. आनी असल्या समीर फट्टे वांगडा इतर जे कोण आसात तांकां टर्मिनेट करा. कित्याक तेंचेर FIR ऑलरेडी जाल्या. ज्या प्रमाणे PIन सांगला आमकां म्हाड्डोळ PIन की FIR रजिस्टर जाल्या म्हणून असल्यांक खंय तरी टर्मिनेट करपाची गरज आसा. दवरपाचेच ना पुलीस डिपार्टमेंटान. ते योग्यच ना पब्लिकेचो, हॉनेस्ट पब्लिकेचो पयसो खावपाक. तांकां चोरयेचो पयसो आवडटा, तांकां चोरीच करपाक जाणा. आनी असल्याक जर चोरी करपाक नाका जाल्यार असल्यांक खंय तरी सुधारगृहान, जे आमी सेंट्रल जेल म्हणटा जेका सुधारगृह म्हणटा, असल्या कैद्यांक व्हरा आनी थंयसरूच उडयात. सोडू नाका तांकां. आनी असल्यांची म्हाका दिसता जजांनी बेल सुद्धा एंटीसेप्टरी बेल आसूं जावं ती बेल आसूं रिजेक्ट करपाक जाय. कित्याक हे जे केला कृत हे टोटली रॉंगफूल एक्ट. आयज जर तेंच्यांनी अशें जर वचून कोणाच्या रेस्टॉरंटान वचून ताका जर भितून घुसोवन जर ते मारतात जाल्यार डेफिनेटली मर्डर करपाक रस्त्याचेर फाटी फुडें असले लोक आसचे ना, असले ऑफिसर्स आसचे ना जे वेल ट्रेन आसा, जेंका ट्रेनिंग दिवनूच त्या डिपार्टमेंटान घेता आनी त्याच्या उपरांत डिपार्टमेंटाच्या ट्रेनिंगेचो हे मिसयूज करता आनी लोकांक धरून मारता. त्यांची बॉडी पळयात कशी आहात ते. आम्ही पयलीं समजले व्हिडिओ व्हायरल जाल्यार इतर जे वांगडा रेड विथ 34 IPC एक्ट लागला आसतलो तांकां, कित्याक 5 जाण आसात ते. सो ते खंय तरी बाउन्सर म्हणून समजले आमी. पळय जाल्यार हे सगळ्यात पुलीस खंय. अरे तुम्ही जर मारामारी जर करतात जाल्यार त्या डिपार्टमेंटान ऑथ घेतात ते कोणाच्या बापायची घेतात रे तुम्ही? आवयची घेतात का बापायची घेतात कोणाच्या? भारत माताचे चेडे म्हणटात म्हणटाना आनी मारतात कोणाक रे तुम्ही? इनोसेंट लोकांक रे. आनी ज्या देशाक लागून आमचे स्वातंत्र्य सैनीक मेले, आयज तुम्ही दळदिऱ्यापणा करून आमकां लोकांक प्रोटेक्ट करचे म्हणून आमच्याच भुरग्यांक मारतात रे. हे दळिद्र मरे तुम्ही पुलीस जाल्यान. मातशे तरी त्या वर्देचो मान दवरा, खाकी वर्देचो. त्या डिपार्टमेंटान तुम्ही आसा, तुमकां कोणें सांगला तुमकां जर हजम जायना तुम्ही रिजायन जाया मरे, स्वताच रिजायन जाया. सस्पेंडूय जावं नाका आनी टर्मिनेटूय जावं नाका, तुम्ही स्वताच रिजायन जाया. गेट लॉस्ट जायात तुम्ही आमच्या डिपार्टमेंटांसून. बरे बरे भुरगे अजून काम करपाचे इच्छेन आसा तांकां चान्स दिया. असल्या देवचारांची आमकां गरज ना. ज्या जाग्याचेर मर्डरी जाता थंयसर तांकां धरपाक जायना आनी इनोसेंट लोकांक वचून त्रास करपाक हेंचे कडेन बेस्ट बरें जाता. बायलांक जाल्यार बायलांक सुद्दां मारपाक हे फाटी फुडें रावनान. खंय तरी गोंय राज्याच्या सीएमान हेचेर कॉग्निझेबल ऑफेन्स आनी ताका सरळ टर्मिनेट करपाची आज गरज आसा. कित्याक ह्या ऑफिसराचेर जो हेड कॉन्स्टेबल समीर फट्टे आसा ताचेर खुबशे केसी घातलेले आसा, ज्यो पुलीस पोंडा पुलीस स्टेशनाचेर, ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाचेर जाल्ल्यो आसात. हांवेन खुद्द एक कंप्लेंट जी आसा ती ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाचेर घातलेली, ज्या टायमाचेर स्क्रॅप यार्ड वाल्यांक तेणेन त्रास केला चढून पयशे घालून तांकां मारलेले म्हणून. आनी त्याच्या उपरांत तेंच्यांनी ASI जुलियो साहेबाचेर ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाचेर अटॅक केल्लो ऑन ड्युटी ऑफिसराचेर.
सो हांव मागता गोंय राज्याच्या जे आमचे होम मिनिस्टर आसा डॉक्टर प्रमोद सावंतजी हांच्यांनी हे कॉग्निजेबल ऑफेन्साक तेका सस्पेंड न्हू सरळ टर्मिनेट करपाक जाय हे डायरेक्शन दिवंक जाय. जे गोंय राज्याचे चीफ सेक्रेटरी ऑफ गोवा स्टेट आसा तांच्यांनी बीन तितले हेचेर दखल घेवंक जाय. गोवा गव्हर्नर आसा त्यांच्यांनी बीन दखल घेवपाक जाय. कित्याक आयज प्रजा सुखी ना. आज प्रजेन खंय तरी हेणेन भंय निर्माण केला आनी हो भंय खंय तरी लोकांक जगपाक दिना. पुलीस स्टेशनार सुद्दां वयतले त्रास जाता. असल्या ऑफिसरांक काडून उडोवपाची गरज आसा. जय हिंद, जय गोवा.